मगचनो आमी देवाचे उतार आयकुया. माथेवाच्या एवांजेलांत अध्याय 25 श्लोक 40 आनी 5 निमाण्या जट्टे विशयांत. तोवळू ते ताचे लागीं विचारतले, केदाळ सोमया आमी तुका बुकेल्लो वा ताणेल्लो देखुल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसुल्लो पळयल्लो, आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना. आनी राय ताका जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना, तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतेले ससनाच्या केस्तीक, पूण भाग्यवंत वेतेले ससनाच्या जिविताक. देवाचें उतार हें. मगच्या भाव भयणीनो, आज आमी निमाण्या जट्टीचें दृश्य जेजून आयच्या ह्या देवउतरांत सांगलें तें आमी आयकलें. मगचे न्हू आमी केदां आयकता, म्हणटा उसारता, मिसा वेळारी आमी उसारता. हांवें पाठाक केलें, मनान चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सांडून हीं 4 तरांचीं पथकां आमी आसात. आनी ह्या 4 तरांच्या पथकांत आमी बरें सोडून हे निमाण्या जट्टेक निर्णायक विशय जावन आसा. बरें सोडिल्लें ह्या 4 पथकां पैकी बरें सोडिल्लें निमाणें पथक आपलें तें निमाणें पथक आतां 4 तरांच्या पथकां पैकी निमाणें तरांचें पथक निमाण्या जट्टेक अती तें प्रत्येक जावन निर्णाय हाचे वयर जाता. निमाण्या जट्टेक आमी देवा जेजूच्या उजव्याक गे, जेजूच्या दाव्याक गे, ह्या सर्गाच्या सुखाक गे, यमखंडाच्या उज्याक गे, म्हणून ह्या निमाण्या पथकाचेर निर्णय जाता. तें निमाणें पथक म्हळ्यार बरें सोडिल्लें पथक जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार बरें सोडिल्लें तें पथक आपलें चड अदीक मापान आमी करता. हें अदीक मापान जाता पथक. हें अदीक जावन आसा. हेर पथकां पैकी हें अदीक म्हणून आमी समजून खणी येता. हें बरें सोडचें पथक आपलें तें अदीक, त्या आदारल्या पथकां प्रास हें आदारिनातलें पथक. हें अदीक जावन आसा. बरें सोडिल्लें पथक म्हणून बरें सोडिल्लें चड आनी चड अदीक जावन आसा. आनी कुमसाराक आमी वेता आसतना हीं पयलीं पथकां आदारलीं पथकां आमी मात्र पळोवन खणयता. आमी आमची लिस्ट चॅक करता. खंयचे हांवें उपादेश मोडल्यात, खंयचो देवाचे उपादेश मोडल्यात, खंयची आमी चॅक करता, खंयच्यो रुली आमी मोडल्यात, खंयचे उपादेश देवाचे आमी मोडल्यात, खंयच्यो रुली मोडल्यात म्हणल्यार आमी चॅक करता. वय तें एक जावन आसा सोरलां, फटी मारल्यात, आनी हांवें चीट केलां, मोस केला, वंचन केलां आनी खुणी केल्या. हीं पथकां केल्लीं पथकां आदारलीं पथकां आमी कुमसारान सांगता. आनी बरें करी जाय जाल्लें आमी सोडलां गी म्हणलें चॅक करना. हें सोडटा. बरें हांवें करीचें जालें, हांवें तें बरें करीचें जालें केलां गी, ह्या सोडलां, ह्या विशयान चॅक करना. आमी चॅक करूंक वचना. आमचें तावन आशिल्लें हें जेजू आमचें तावन एक्सपेक्ट करता, आशेता. जेजू आमचें तावन थोडें एक्सपेक्ट करता. आमी एक्सपेक्ट करता तांचें तावन एक्सपेक्ट करता, आशेता. खंय गेल्यार आशेता हें मान आनी तें आशेता. तें जेजू आमचें तावन खालें एक्सपेक्ट करता, खालें तो आशेता आमचें तावन हें बरें करीचें जाल्लें अवकाश. देखून बरें करचें जाल्लें अवकाश आमी गडशिल्ल्यात की बरें केलां गी म्हूण तो विचारता. देखून कुमसारा नंतर आमी हें कितें आदारलें आमी सांगता. आनी भायर येवन आमकां एक हेम्में कितें म्हळ्यार हांवें व्हड पथकां करुनात, व्हड पथकां करुनात. हांवें ग्रीवस सीन म्हणटा इंग्लिशान, आमी ग्रीवस सीन व्हडलीं पथकां आदारुनात म्हूण सांगता आमी. व्हडलीं पथकां हांवें करुनात म्हणून, ग्रीवस सीन कांय करुना म्हणून. पूण सोमी सांगता म्हळ्यार निमाण्या जट्टेक तीं आदारलीं पथकां कांय आज सांगूना तुमी आदारलें कांय. आमी बरीं जें जाल्लें करीचें जाल्लें बरें करीचें जाल्लें तें सोडलां आमी. बरें करूंक अवकाश म्हणटा सोडला तो अवकाश सोडला, तो अवकाश वगडायला. देखून ताचे वयर तो निमाणी जट्टी करता. तो सोडिल्लें बरें करीचें जाल्लें कितें बरें करूंक
तो अवकाश मेळटाना तुवें बरें करूं नाय आनी कितें तें बरें करूं नाय पळय देखून तुमी दाव्यार रावा तुमकां हांवें अवकाश दिल्लो बरें करूंक देखून तुमी बरें करूं ना तुमी म्हज्या दाव्याक उजव्याक न्ही उजव्याक सूख समाधान आनी त्या बऱ्यांक तांकां देखून आमचेर निमाणे झडटे वेळार तें चवथें पाठाक मात तें चवथें पाठाक खंयचें जावन आसा बरें करचें सोडुल्लें वय मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून हीं आदारलीं पथकां वायट आदारचें पथकां हीं 3 चवथें पाठाक जावन आसा बरें सोडून तें बरें सोडिल्लें पाठाक देखून तें जावन आसा आमकां निर्णायक निमाण्या झडटेंत ताचे वयर झडटी जाता निर्णायक ताचेर निर्णय विशय तो देखून अती मुख्य विशय तो बरें करचें सोडिल्लें देखून तो म्हणटा तुमी कुमसावर उपरांत आमी म्हणटा हांवें व्हडलें पाठाक करूं ना म्हणून पूण जेजू विचारता काले म्हळ्यार बुकेल्ल्यांक खावंक दिलां गे ताणेलां पियोंक दिलां गे वय वस्तूर नातिल्ल्यांक वस्तूर आंगार घालूंक वस्तूर नातिल्ल्यांक वस्तूर दिलां गे आनी पिडेस्तांक भेट केल्या गे पिडेस्तांक तुमी भेट केल्या गे म्हूण जेजू विचारता देखून तुमी तांकां भेट केल्या गे देखून हें बरें आदारलां गे तुमी म्हणून जर बरें जर तर आमी आदारूं ना जर आमी ताच्या दाव्याक उजव्याक ना तें ताणें बसयल्लें सूख आमी जोडूंक पावना देखून दाया दाखोवंक मेळ्ळो अवकाश आमकां कसलो अवकाश मेळोंक पुरो दाया दाखोवंक बुकेल्ल्यांक दिवंक ताणेल्यांक पियोंक दिवंक पिडेस्तांक भेट करूंक गरजेवंतांच्या गरजांक पावोवन भुरग्यांच्यो गरजो आसात गरजेवंत आसात तांकां थोड्यांक इस्काला वचून फीज बांदूंक ना म्हणून थोडी इस्काला वचून सरवतात तोल्या गरजांत पावून तांकां म्हाका एक बरें करूंक जाता गे तसल्यांक कितल्या जाणांक घर बांदूंक घरां नात आनी म्हाका इल्लीशी तांकां कुमो करूंक जाता गे म्हाका अवकाश मेळ्ळ्या वेळार तांकां इल्ल्यान कुमो करूंक जाता गे म्हणून पळयचें बरें आदारूचें हें व्हडलें गरजेचें जावन आसा म्हळ्यार हाचे वयर निर्णायक विशय तो निर्णायक तो अवकाश बरें करचो अवकाश मेळ्ळ्या वेळार हांवें तो गळशी लागीं या वगडे लागीं म्हणलो देखून मोगाचें न्हू आमकां मेळ्ळें तें दाया दाखोवंक बिरमोक पावोवंक खंय अवकाश मेळ्ळ्यार आमच्या तांकी प्रमाणें गळसूंक प्रयत्न करया दाया दाखया आमेन प्रेज द लॉर्ड